Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 2 ते 40 आम्ही हेपट फेस्टिवल आमच्या मोल्या गावात ऑर्गनायज करता. मोल्या गांव म्हाका दिसता आज गोंयांतच न्हय देशांत न्हय तर इंटरनॅशनली जाणा जाल्लो आसा वेगवेगळ्या गजाली खातीर. एक गजाल सिद्ध जाता की आमी बायोडायवर्सिटी पार्क मोल्यान आनी 4थे बर्ड फेस्टिवल अगेन इन मोल्याम हे ऑर्गनायज करता आसतना सगळ्यांक सांगपाक सोदता की वी आर मोर कन्सर्न अबाउट द मोलेम. आमकां मोल्याची चड चिंता आसा, आमकां गोंयची चड चिंता आसा आनी मोले सेव करपा खातीर मोल्याकार आनी गोंयकार म्हाका दिसता खूब पुरो आसात. हो सगळो सैम जर आमी अशा पद्दतीन प्रिजर्व करून दवरलो आनी जर लोकांक दाखयलो जाल्यारूच ताचो खरो फायदो गोंयकारांक आनी इंटरनॅशनल आनी नॅशनल टुरिस्टांक जावपाक शकता. म्हाका चिंता आसा एकूच, तेजो कॉन्फ्लिक्ट जो आसा म्हणजे आमच्या लोकां मदीं आनी फॉरेस्टा मदल्या आमच्या फॉरेस्ट ऑफिसरांची तो कॉन्फ्लिक्ट खंय तरी सोंपपाक जाय, तो कॉन्फ्लिक्ट खंय तरी मिटोवपाक जाय. म्हणजे फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या नुसार तांच्यो जमनी तांकां परत दिवपाच्यो आसतल्यो किंवा आमी पळयता की तांकां ह्याच फॉरेस्टान तांकां खंय तरी आमी तांचो उद्योग धंदो तांकां जे रावतात तांकां आमी खंय तरी उत्पन्न मेळोवन दिवपा खातीर फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून म्हजो प्रयत्न आसा. आमी कालूच फॉरेस्ट रायट एक्टाची मिटींग पणजे हांगासर आमच्या वनभवनात घेतली आनी ज्यो केसीस पेंडींग आसा म्हणजे 10,000च्या वयर लोकांनी एप्लाय केला, भितरल्यो 3,000 केसीस ह्यो पयल्या फेजींतल्यान म्हाका दिसता कवर म्हणजे जेका आमी आमची ग्रामसभा म्हणटा तातूंतल्यान फुडें वचून SLDC DLC ह्या मिटिंगे कडेन वयतल्यान तेज्या उपरांत क्लियर जातल्यो. फर्स्ट टायम नेचर गायड्स ट्रेनिंग 180 भुरग्यांक आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या वतीन ट्रेनिंग आतां पर्यंत दिल्या. मजगतीं मोलें बरकट्या बायोडायवर्सिटी पार्काचें उक्तावण जालें. 2 वर्सां पयलीं सायक्लोन जाल्लें मोल्या आनी खुबशीं सायक्लोनाक झाडां म्हणजे सायक्लोनाक झाडां सगळीं डॅमेज जाली. तो हो पार्ट मेन आसलो सुकतळ्या आनी कांसावले केल्ले पूण आयज पळयत जाल्यार बायोडायवर्सिटी पार्क करून हांगा सुंदरशें टुरिजमाक आमकां खुबशे टुरिजम आतां हांगा आनी वाडटले. बायोडायवर्सिटी पार्क को डेवलप करने का जो उद्देश्य था कि हम एक जगह पर गोवा की सारी बायोडायवर्सिटी को कोशिश करके एक जगह लाएं. It is not only to attract the tourists, but for the conservation of the biodiversity, we have formed this biodiversity park. We have already released the also the brochure for the flora of the biodiversity park. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.